when the Congress is acting so immaturely. You don't form governments by taking alliance partners on at gunpoint. तांकां गाळी मारल्यो आनी तांकां भिवयल्यो आनी ते फुट्टले म्हण समजा आनी हांव फुट्टलो आनी कोणाचें करूंक शकता जाल्यार हांव नकळो पूण हांव असलो मनीस न्ही म्हाका कोणाच्यान भिवंक जायना आनी हांव भिवून तें जावपी न्ही. सो दॅट मिन्स दीस इज मोबोक्रेसी, दीस इज नॉट डेमोक्रेसी एंड यू कॅनॉट टॉक विथ इन अ मोबोक्रेसी. मोबोक्रेसी इट इज एनीथींग कोणें येवन खंय कितें करप. ह्या आतां धमकी दिवन सरकार करूंक सोदता ते धमक्यांनी सरकार जायना. सरकार कशें करप म्हणटा पळय तांचे भितर थोडे सिनियर मनीस आहा तांकां विचारात की तो गन पॉयंटाचेर हें करता. गन जे आसा ते अमित शाह जे BJPचे पार्टीचे अध्यक्ष आसा ते तेंचे सगळें तेंगे कल्चर हें काँग्रेसचें कल्चर न्ही. काँग्रेसचें कल्चर हें नॉन वायलन्स. वायलन्साचें कल्चर हें BJPक जितूंक तो विजय बरोबर भोंवता. आनी कदाचित जी हेलिकॉप्टर जे सरकार स्थापना जातना गोंयांत येयल्ली खूब बोवाळ जाल्लो तितूंक कितें कितें आशिल्लें म्हणून. हांवें तेन्नाय म्हणलेलें की त्या हेलिकॉप्टरान कदाचित फोगोटी आनी मिठाई आशिल्ल्यो म्हणून सरकार सेलिब्रेशनां करपाक लागल्यो. पूण आमकां आतां कळ्ळें तितूंक गनूय आशिल्लें म्हणून. कारण गन पॉयंटाचेर तर सरकाराचें कितें तर तो उलयतालो. आनी ते जे आरोप करता की ती सगळ्यो आमी सरकार उडोवपाक सोदता PDAचें हें करून यूज करून आनी कितें. आमकां काँग्रेस पक्ष हो खूब व्हडलो पक्ष, खूब मॅच्युअर्ड पक्ष, खूब वर्सां जालीं आमी सत्ता सगळे तरेची पळयल्ली आसा. सत्तेक हापापलेले काँग्रेस ना हें आमी स्पश्ट हें करून दिवपाक सोदतात. म्हाका दिसता ताणें सांगचें की आमचे लोक कोण हेजे कडेन अप्रोच जाल्यात सरकार उडोवपाक. आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन हांव भाजपाच केलो तो म्हणटा आपणी केन्नाच अप्रोचूच केलो ना ताका. आपणी केन्ना ताका हें केलें ना की सरकार उडय म्हणून. इतल्या मजगती PDR लोकांच्या विरोधाक विजयान मोबोक्रेसी म्हणला ते आपाक कोत्र गेला. आनी अनार्की पळय म्हणटा म्हाका दिसता हे शब्द हे सारके ना. थंय व्यासपीठार जे आसले फॉर एग्जाम्पल कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आनी पिसाचे प्रतिनिधी फादर सावियो हे मोबोक्रेसीन पडटा. मागीर तुजो प्रजाल साखरदांडे हो नामनेचो प्रोफेसर आनी एक्टिविस्ट हो मोबोक्रेसीन पडटा. थंय क्लाउड अल्वारिसा सारके जे पर्यावरणाचेर एनवायरमेंटा खातीर झुजून आयल्या कितलीं वर्सांच म्हाका दिसता 25 वर्सां मायज जातलीं हे मोबोक्रेसीन पडटा. हे मॉब एकठांय जातात खंयचे तरी चर्चीचेर सपोर्टाचेर उलयतात. खंयचे तरी गव्हर्मेंट फाल्यां काडून उडय, खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन काडून उडय, स्क्रॅप कर अश्यो मागण्यो करतले म्हणून नाना तरेचे एक विचित्र विचार ताणें मांडल्यात. आनी आमकां कळना की हो TCP मिनिस्टर एक सिनियर मंत्री व्हडलो पॉलिटिशियन म्हणटा आपूण ताणें हें अशें कशें उलोवं येता काय म्हणून. सो लोकांच्या खुस्तार जेन्ना तूं निवडून येता तेन्ना तुवें तें लोकां खातीर कितें जाय तेंच करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.